खंयचोय कार्यक्रम जावं पॉलिटिशियन सुद्दां आमचे कितें म्हणटा तूं बायलां फुडें सरपा जाय म्हणटा ते दादले फाटीं उरले आता कित्याक ती शुअर मतां न्ही रे सामकी जें कितें दिता तें वेवस्थीत जाता दादल्यांची गॅरंटी ना ते सकाळीं जर दिलें न्ही रे रातचे खंय बसले न्ही रे सकाळीं दुसरे दिसा कांय ना हिशोब वाटकुळो पूण बायलां कडेन दिता तें फायनल पूण सगळ्यांत पयलीं बायलांक प्रिफरन्स दिवं जाय आतां मिमिक्री सुद्दां करतना कितें आसा पयलीं बायलांक प्रिफरन्स आतां बाबी कितें आसा हिंदू संस्कृतीन हें कपलाक लायता न्ही तें तांबडें लावप गे म्हणजे तांबडो घोव कसो असो म्हणून हिंदू संस्कृतीन तें तांबडें लावप पूण आतां तशें ना आतां कशें सांग पळोवया आतां निळी साडी निळो घोव मरून साडी मरून घोव पोपटी साडी पोपट घोव अशें रे जाय तशें फाटीं केप्यां बाबून एक कंपिटिशन दवरलेलें चवथीक पावरफूल कंपिटिशन दवरता तो कॅटरिंग आमचें न्ही रे पूण आमकां तें सारकें खबर आहा तें फंक्शन सगळें तें गेलेंच न्ही तें पूण थंय फंक्शन दवरलें कसलें एक कंपिटिशन दवरलें त्या फंक्शनाक की गवाचें नांव बायलेन उखण्यान घेवपाचें म्हणजे देविदास आमोणकार हांव थंय परिक्षक हजर आमी ते परिक्षक म्हणून गेले ती पयलींच बायल मनीस स्टेजीचेर चडली गवाचें नांव घेवपाक तुमच्या सारके बरे प्रेक्षक पळोवं नाका आनी एक कॅमेरा पळोवं नाका रे ती बायल जाली आबूत तिणें घोवा नांव घेवपा सोडून कितें केलें अनाउन्समेंट स्टार्ट जालो डायरेक्ट स्टेजीचेर आयली आनी म्हणपा लागली इंग्रजी मध्ये पाण्याला म्हणटात वॉटर म्हणपा लागली इंग्रजी मध्ये पाण्याला म्हणटात वॉटर मी सूर्यकांताची डॉटर म्हणपा लागली घोवा थंयच उडयलो मरे बापाय वयर काडलो मागीर आमी फोंड्या कंपिटिशन दवरलें तातूंत पयली बायल मनीस म्हजी स्टेजीचेर चडली घोवाचें नांव घेवपाक ती बेळगांवची घोव ती गेलो मास्तर ती बिराडाक ती फोंड्या रावता ती आयली स्टेजीचेर ती म्हणपा लागली बेळगांवची हां वाटीत वाटीत तुपाची वाटी म्हणपा लागली वाटीत वाटीत तुपाची वाटी माझा नवरा बेळगावचा घाटी म्हणपा लागली आमचे थंय फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हवेली कुट्टी म्हणून एक गांव आसा जो पात्रांवांक पडटा आमच्या ती वयर चडली ती म्हणपा लागली मुस्लीम भयणां आगे 5 रथ पीछे 5 रथ म्हणपा लागली आगे 5 रथ पीछे 5 रथ टोटल कितना रथ कोणी तरी प्रेक्षकां मदीं 10 म्हटले इसलिए मेरा पति का नाम दशरथ म्हणपा लागली लास्ट जी म्हजी पार्टिसिपंट आशिल्ली ती कॅथलीक भयण आनी आमच्या तियात्रान कितें आसा कॉमेडी वेगळी कंप्लीट वेगळी तियात्र आनी नाटक डिफरन्स आतां देविदास आमोणकार नाटकांतले तेका भयंकर खबर आहा तियात्राची स्टायल मातशी वेगळी तियात्रान आमगेलें कितें आसा एकदां जर हांव मेलो सुद्दां न्ही तियात्रा शिवणे मारीत न्ही रे म्हाका परत जितो जावचो पडटा परत सादर करप परत न्हिदप म्हणजे अशें कशें वन्स मोर आसता न्ही तेंगेलें तें आमची स्टायलूच वेगळी ती पद्दत वेगळी ताची पूण ती कॅथलीक भयण आशिल्ली ती म्हजी स्टेजीचेर आयली घोवाचें नांव घेवपाक ती म्हणपा लागली नुस्तें नुस्तें बांगडो म्हणपा लागली नुस्तें नुस्तें बांगडो म्हाजो घोव पेद्रू गांव भर भोंवता नागडो म्हणपा लागली ह्या वेळार बरें आसता भुरग्यांक मरे हें आसपा बरें कळटा न्ही रे हे भुरग्या भयंकर हुशार म्हणजे शेजाराक एक भुरगो सदांच कॅट मारता घरा कडेन येता कॅट मारता बाबू घरा कडेन येता एक दीस कितें तरी कॅट मारले आनी हो घरा कडेन आयलो दाड उसळटा कितें म्हणून सांगून खबर ना इतल्यान ताच्या फाटोफाट मास्तर आयलो मास्तराक कळ्ळें हेणें कितें तरी कॅट मारून हो आयला म्हणून मास्तर हाच्या फाटोफाट आयलो आज्यान पळयलो मास्तर येता तो बाबा मालो तूं कॅट मारून येयलो मरे हो पळय टिचर येता मालो बेगीन लीप मालो हो आज्या कित्याक म्हणटा तूं आज्या मालो हांव कित्याक लिपो तूंच लीप मारलो आज्या मारली तिडक रे अरे तूं कॅट मारून आयलो म्हाका लीप म्हणटा हय रे आज्या तूंच लीप मारलो आज्यान म्हणलें हांव कित्याक लिपो तूं कित्याक लिपो हांव मारलो टिचराक सांगून येयलो मारलो आज म्हाजो आजो मेलो म्हणून इतले भुरगे हुशार आसता रे भयंकर हुशार आसता आतां ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान वेगवेगळे जोक्स करपाची संद आसात पूण एक प्रोटोकॉल ह्या पद्दतीन सांबाळून कारण चडूय वेळ जावं जायना ताका लागून 1-2 हाफ म्हाका ताणें मदीं मदीं मनोरंजन करपा खातीर सांगलां मांडवी परिवाराचे आभार मानता ताजे पयलीं 1-2 मिनिस्टर हांव तुमच्या मुखार सादर करतां कारण हे साहेब म्हटल्यार मागीर जर गेले जाल्यार मागीर फुडले फावट तांकां दिसों जाय न्ही तें म्हणटकूच 2 मिनिस्टर हांव 2-3 अशे सादर करतां आमदार पयलींचे किंवा मंत्री आतां कितें आसा गोंयच्या राजकारणांत म्हजो एक फ्रेंड आहा गजानन बाळे म्हणून भिगी मारलो म्हाका मारलो पॉलिटिक्सान चान्स आहा हांवें कित्याक आपणे VRS घेतले मारलो PWD चान्स आहा हांवें तुका बेस्ट चान्स आहा कसो रे मारलो हांवें तुजें आडनांव कितें आडनांव मारलो बाळो जालें म्हणल्यार चड चान्स आहा तुका कसो रे मारलो हांवें गोंयचें राजकारण सद्या कोण चलयता गोंयचें राजकारण सद्या नुस्तेंच चलयता न्ही रे ऑपोजिशन लिडर कोण प्रताप सिंग राणो तो तांबडो हो धवो इतलो फरक दक्षिण गोंयचो खासदार कोण फ्रांसीस सार्दीन म्हणल्यार ताल्लो म्हणलें आनी तूं म्हणलें बाळो बेस्ट चान्स आहा तुका म्हणलें वाच फुडें तो बाबडो गेलो सगळ्यांत पयलीं तुमच्या मुखार सादर करता गोंय राज्याचो आदरणीय असो विरोधी पक्ष नेतो बाब प्रताप सिंग
राणी हांव अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स बाबू कवळेकार आनी सुभाष भाऊ कडेन मागता कित्याक हो हांव जें सादर करता तो तेंगेले पार्टयेचो म्हणून हें इतलेंच पुरतें हांगा दवरपाचें जाल्यार आमकां थंय वचूं चिमटो काडशात कित्याक हे थंय तियात्राक बी आमकां बरें ना तियात्राचें बी आमगेलें बरें ना रे आमी भिवन मातशें सादारणशें करता भायर पयलीं पळयता पुलीस ना ते जाल्यार बूक करून आमकां धरलेले आमी मेले ना म्हणून सारकें सादारणशें पद्दतीन तें करपा जाय तुमच्या मुखार दवरता गोंय राज्याचो आदरणीय अपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे आयच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय सुभाष शिरोडकर डॅशिंग असे आमचे आमदार बाबू कवळेकार आमचो प्रवक्तो बाबा अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या माझ्या भावांनो आणि भयणींनो आज सरकार आमकां नोकऱ्यो दिना कांय प्रॉब्लेम ना सरकारा कडेन नोकऱ्यो ना गोरवां पोसा दूद येयसर गोट्यान बांदा दूद सुकयले उपरांत परत रस्त्यार सोडा हांव कोणाक भियेना रे प्रताप सिंग राणे कोणाक भियेना अलेक्स प्रताप सिंग राणे फक्त दोग जाणांक भियेता एक अमेरिकेचो प्रेसिडेंट बुश आनी दुसरो तालिगांवचो बाबूश आनी कोणाक भियेना आतां हे म्हजें भाशण जाल्या उपरांत 70 आनी वाळपयचे लोक आहा तितलेच बसा बाकी सगळें चला तेजी स्टायल सुदीन ढवळीकार एकदम बेस्ट मनीस ताका आमी थंय तात्काळ स्कीम पात्रांव म्हणटा तात्काळ स्कीम म्हणजे कितें आज आतां ताबडतोब फाल्यां यो परयो बी ना बिंगी कितें टाक 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 सोंपलो हिशोब भाशणां कित्याक कपला ती ना सोंपलें हिशोब पूण कितें आसा सुदीन ढवळीकारा कडेन केन्नाय जर वचत न्ही अलेक्स बाबाक आमच्या बाबूक सारकें खबर आहा तें तो कितें म्हणटा तूं तुका कांय खबर ना म्हणटा तो हें टिपिकल उतर तेजें हां तुका कांय खबर ना अबय सारकें आनी त्या माध्यमांतल्यान तें जावपाक जाय म्हणटा तो कसलें माध्यम तें लास्ट मेरेन सांगना पूण त्या माध्यमांतल्यान तें जावपाक जाय असो मनीस एकदम मनीस बेस्ट त्या बद्दल दुबाव ना तर तुमच्या मुखार दवरता गोंय राज्याचो PWD मिनिस्टर आदरणीय सुदीन ढवळीकार तुमी हांसो नाका खंयची गजाल जर करतलो जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान तें जावपाक जाय मरे बाबू लक्षांत दवर हांव जें कितें करता पळय आतां न्ही तें 50 वर्सां उपरांत तुमकां कळटलें कितें काँग्रेसी फोंडां उडयलो मरे म्हाका लक्षांत दवरा आज जें तुमी उदक वापरता पळय न्ही तें उदक 4 लिटराचें आमी 1 पयसो घेता हें लक्षांत दवर खंयची गजाल त्या माध्यमांतल्यान तें जाय जाल्यार सारकें आतां मरे कितें अलेक्सा विचार मरे हांव कितें गो हांव जें कितें करता तें वेगळ्या पद्दतीचें तुमी हांसो नाका तुमकां कांय खबर ना एका हरशीं कांय खबर नासता रे तेजो भाव बारीकशी एक जालो का लास्ट निमाणे कडेन दीपक ढवळीकार तेगेलें चड भाशण ना तेगेलें भाशण कशें तूं फाटीं म्हाका मेळ्ळो तो बांदोड्या देवळा भायर वयतनात बिंगी सकाळ फुडें फोन येयलो मरे तो मेलो म्हणून कितें करतलो जालें सोंपलें सकाळ फुडें फोन येयलो म्हणून तो मेलो म्हणून कितें करतलो अशें करपा मागीर अशें करता म्हणजे हांव करतें सारकें मरे म्हणून तेन्ना आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान पयल्या रावंडा खातीर म्हाका संद दिली दुसऱ्या रावंडा खातीर परत एक फावट तुमच्या मुखार माचयेर येतलो तो मेरेन निरोप आसचो देव बरें करूं
जगत तान गावे जगत तान गावे जगत तान गावे कुछ